ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 24ರ ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಫೆರ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 34ನೇ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯೂ ಸಹ ಹೊಸ ಆಡುಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆದು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಫಾದರ್ ರೊಕ್ಕಿ ಡೇಸಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉದಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಂತಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಜನತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೀಟಾ ಮೆನೇಜಸ್ ಹಾಗೂ 21 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ಸ್ಟೀವನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೆಲಿಂಡಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. बाबू झाला फिरंगी रूपाचो, अडकुलो रे बुडकुलो त्याला तुपाचो, अडकुलो रे बुडकुलो, अडकुलो रे बुडकुलो त्याला तुपाचो. मम्मा, म्हाका वाकाची गरज येवनी आणि कोल्याचो बोबो ऐकतात. ह्यो म्हणजे ते आमच्या गावात कित्याक येतात? ओय पुता, ताका मिन्स कारण प्रकृतीचो सांगात बग्या त्या दळा तुका समजतलें पुता. आणि हो जागो म्हाका मेळचे बरी कर. मलीबाई, मलीबाई, पयशे तुझ्या घरा बागलाऱ्यान पावल्यात. तू कित्याक आनीकी सेंटिमेंटल जाल्याय? मोलीबाई, हांवें मस्त दिसां पयले तुका सांगिल्लें तुजो जागो हांव म्हजे स्वाधीन करता म्हणून. पियोंको गाडांगा बाई सरलोय गी म्हणू ती सायबिनी पुरो पुरो सैवत
तुमी घटले एक पटी या घरा आमी काणी वाचल्यान आमकां कितें लाभ जाता कविता वाचून कितें फायदो या कविता बरोवन कितें फायदो म्हणून आमच्या पैकी आमी एकामेका जायत्यांनी हें सवाल केल्लें आसा आमच्या जायत्या संपादकांनी सांगचें आसा आमची पत्रां विकोण वचनात कित्याक म्हळ्यार लोक विचारता पत्रांनी कितें आसा साहित्यांत कितें आसा भाशेंत कितें आसा म्हणून पूण म्हजे लागीं हाका एक जाप आसा हांव सांगता की साहित्य या वासापू आमकां आमचे तावणसू स्वतंत्र करता साहित्य या वासापू आमकां आमचे तावणसू स्वतंत्र करता आमकां सर्वांक आमचे सर्वांचें जिवीत एका नांवाक आनी एका काळाक सीमीत जावन आसता वैयक्तीक जावन आमी खंयसर जल्मता आनी इल्लो काल जियेता ताचे उपरांत एक दीस मरता पूण मनशा कुळाचें जिवीत म्हळ्यार तें विस्तार तें एका सागोरा परी असल्या एका सागोराची वळख दिवच्याक एक इन्विटेशन एक आपोवणें दिवचेंच साहित्य या वासाप साहित्य आमकां एका परक्यापणाक व्हरून पायता आनी एका परक्या संगतेची एका परक्या गजलेची आमकां वळख दिता आनी आमीच त्या परक्यापणांत घुसचे परी आमकां प्रेरीत करता एका काणयेंत एक कथावस्तू आसा जाल्यार वाचता आमी त्या कथापात्रा भितर रिगता आतां सारकें आयका हांगासर आमकां कोणायकी व्यभिचारिणीचें जिवीत ना पूण एका व्यभिचारिणीची काणी आमी वाचता म्हूण चिंतया त्या व्यभिचारिणीक एक भुरगें आसा एक दीस एकलो गिरायकी तो थंयसर आयिल्ले वेळार ती आपल्या भुरग्याक घरा भितरल्या सौख्यांत थंयसर न्हिदयता आनी भितरल्या कुड्यांत वचून व्यभिचारांत व्यस्त जाता पूण थोड्या वेळान थंयसर न्हिदयिल्लें भुरगें आसा पळय ताका एक ल्हानशी मूय सोंपता आनी तें भुरगें रडोंक लागता पूण भुरग्याचें रडणें आयकल्ली आवय तें गण्य करिनासता आपल्या गिरायक्या सोवें व्यभिचारांत चालू दवरता आनी व्यभिचार तो मुंदरून व्हरता जायतो वेळ रडिल्लें भुरगें थोड्या वेळान मौन जाता आनी परत थंयसरच न्हिदेक वेंगता ही काणी वाचल्या या आयकल्या उपरांत आमचे भितर आमचे तें जायत्या काळा तावणू रोमवण गेल्ल्या आवय म्हणल्या परिकल्पनाची एक गड फुटता आमी चिंतचे आसा आवय म्हणल्यार दायलाय आवय म्हणल्यार तशें आमकां आमी एक पॅटर्न एक उपाध्यक्ष रोनाल्ड रोड्रिगस पटला 3 वर्ष काम केली यशस्वी झाला तर अशा पटल्यानं मोठो वाव देणगी दिवन आसात आमचे मोगाचे उपाध्यक्ष मनीस रोनाल्ड रोड्रिगस सेकंड पॉइंटला संगीत असतात संगीत निगडीत असतात सगळो दीस 24/7 परी भुरगीं मोठो वाव ते दिवन आसात बाब रोड्रिगस तुका या सगळ्यांक मानता देव बरें करूं बदले असतात तुझी मोगाची बिगस गोळी कार्यदर्शी मनेस्तीन रीटा मेनेझेस आम्ही तिका रीटा बाई आमचे मोगाची तिका केदार तिने असताना मिटिंग सजाता पेन आनी पेपर आज तिचे ना तिने तो म्हाका दिला ते बरें करूं रीटा बाई बरी एक वावर करची मनीस आनी हांव पळयता प्रमाणे पृथ्वीत मीस जागा उपरांत सगळे लोक घरा पावला उपरांत ती करचे कामगार घ्यायची कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक कुटुंबाच्या सगळ्याकडे गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग कसो आसा आयबा फुडें तेचे मुद्दार आमकां आमी मॉर्निंग करीता तुका ह्या संदर्भात मान बरयता देव बरें करूं आनी आमच्या मुखार आसा विधी मुखार आसा एक आज सुबीर वस्तू जावन बसता कोण सांगा पळया कोणी 9% पसत देणगी सांपडो ताणी वाव करिना ते वाव देणी म्हणून आसा कोण सांगितलें तुमकां जो सांगा आमकां एक पिल्लर आसलें बाप लुई तुमकां ह्या संदर्भात Sortea este o mujer soiro manes Stanigala तशेंच आमचो एकटो पाद्र्याक बाप प्रदीप रोड्रिगस आमचो उपाध्यक्ष मानेस्त रोनाल्ड रोड्रिगस आमच्या कचेरीची कार्यदर्शी
मानेस्त ते डेटा मॅनेजर्स तशेंच आमच्या पिकजेच्या आयोगाचो संयोजक मानेस्त स्टीवन रॉड्रिगस तशेंच म्हज्या सर मोगाचरण आनी ते जावन आज सन्मानीत जावच्या मानेस्तेन वॉल्ट मस्करेनस आनी जेसी मस्करेनस आमी ह्या वक्तान कोंकणी मान्यता दीस आचरण करनासा तुमकां समजतान कोंकणी मान्यता दिसाचे शुभाशय पाठयता कोंकणी मान्यता दीस आमी आसा करीत जाल्यार फाटल्या 2 म्हयन्यांनी वावर करनासा आमची सगळी फिगर्स 4 झोनांनी आमी विंगडण केली आनी एकेका झोनाक एक मुखेल आनी तांच्या ताका वाडे पुरकार आनी प्रतिनिधी तशेंच फिगजेदार आनी ह्या झोनाच्या मुखेल्यांनी ह्या दिसा खातीर मस्त वावर केला आनी तशेंच पुरकार आनी प्रतिनिधी वाडेकारांनी तशेंच ह्या दिसाच्या फाटल्यान मस्त वावर दिला तेका लागून आमचे बेगिचे उपाध्यक्ष मानेस्त राणी तशेंच मानेस्त पॅट्रिक सोजन तशेंच मानेस्त विनय लोक आनी ह्या दिसा खातीर मस्त काम केलां फाटल्या थोड्या दिसाक एक भाशांतर म्हणटालो 3 संती आमी विसरो नजो समज खंयच्यो त्यो संती पयल्या सुवातेर आमची माय बाप आनी दुसऱ्या सुवातेर आमचो मायभाव आनी तिसऱ्या सुवातेर आमची माय भास आमी तेंचें सामकें आमी विसरनाय आमच्या माय बाबाक आमच्या माय गांवाक तशेंच आमच्या माय भाशेक कोंकणी ल्हान प्रिय कोंकणी भास तुका समजता हे शब्द साठी